न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धन्यान केल्या। पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयांक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्लें। पुलीस तैनात करचो अशें तांचे थाराव पास जाल्ले आसा। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें पळयत रावात। नमस्कार, तुमकां सगळ्या न्यूज रूम बुलेटिनाक येवकार। आयच्या दिसा खंयच्यो घडामोडी घडल्यो तशेंच गोंयांत गोंया भायर खंयच्यो घडामोडी घडल्यो हाचो सगळ्याचो नियाळ तुमकां ह्या न्यूज रूम बुलेटिनाक मेळटल्यो। तर तशेंच आयज सद्या पावसान कितें सद्या गोंयाक धुमाकळ घातला आनी हाचो गोंयचेर सद्या लोकांचेर कितें परिणाम जाला हाचो आमी आयज नियाळ दितली। तर आतां आमी सुशांत गांवस हांचे कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेया आयचे दिसाची घडणूक। सुशांत। आदिवासी जनजातीय मंत्रालयाचो आयज सांग्यार एक खासा प्रोग्राम जालो आनी ह्या प्रोग्रामात उलयता आसतना मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान गोविंद गावडेचेर बरीच खर टिका केल्ली आसा। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले की आदिवासीचो DNA हो भाजपात आसा आनी ताकाच लागून भाजपान आदिवासीं खातीर खूब बरें काम केल्लें आसात। आदिवासी आनी आपले रक्ताचे नाते नासले तरी आदिवासी आनी आपले सामाजीक नाते आसा आनी ताच्याच खातीर ह्या सामाजीक नात्यांतल्यान आपूण बरें काम केल्लें आसा। आदिवासीचे रक्ताचे नाते जांचे कडेन आसले ते आयले आनी गेले पूण व्हडलेशें कांय काम केल्लें ना आनी आपल्याक जे मनीस विचारतले की आदिवासीच्या खातीर कितें केलें तांकां आपूण सांगपाक सोदता की जी रान हक्क जे दावे आसात ते आपल्याच कार्यकाळान निकालान काडले आनी कितल्याशाच लोकांक रान हक्क दावे जे आसात ते निकालात काडून तांकां जे प्रमाणपत्र आहा ते दिल्ले आहा अशे तरेचे स्टेटमेंट दोतोर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केल्ले आसात। हेच कार्यावळीन सभापती रमेश तवडकरानूय गोविंद गावडेचेर खर टिका केल्ली आसा। सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। दुसरी एक म्हत्वाची बातमी जी येता जी प्रगतीशील नेपाळी एक समाज आसा त्या समाजाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आयज भाजपाचो जो प्रदेशाध्यक्ष आहा दामू नायक हाची भेट घेतिल्ली आसा आनी हे भेटीत तांच्या मदीं वेगवेगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली। कांय दिसा पयलीं उत्पल परिकरान आरोप केल्लो की पणजेची जी मतदार वळेरी आसा हातून नेपाळी मतदारांची नांवां घुसोवपाचो यत्न जाल्लो आसा आनी हेच फाटभुंयेर आनीक एक अशी बातमी उजवाडाक येता की नेपाळी समाजाचे जे लोक गोंयांत रावतात तांची एक सोशल मिडियाचेर तांचो स्वताचो एक न्यूज चॅनल आसा आनी त्यांच्या जे विशयाच्यो ज्यो संदर्भात बातम्यो आसात त्यो ह्या सोशल मिडिया चॅनलांतल्यान प्रसिद्ध जातात। सो सविस्तर बातमी 7 वरांचेर पळयात। थँक्यू सुशांत। सुशांतान ज्यो दोनूय बातम्यो सांगल्या त्यो मुजरत तुमी सेंपीमल्या बुलेटिनाक पळया। तर आतां आमी समिधा कडेन ताचे कडल्यान जाणूया आयचे दिसाची घडणूक। समिधा। नागरी पुरवण खात्याच्या भरारी पथकान सांकवाळे वेर्णा भागात धाड घालून 1023 गॅस सिलिंडर्स बेकायदेशीर जप्त केल्ले आसा। तातूंतले 132 कमी वजनांचे सिलिंडर्सूय जप्त केल्ल्याचें कळटा। तशेंच 60 ट्रकूय तांणी ताब्यांत घेतल्यात। तर काल ही गजाल तांच्या उक्ताडार आयली जेन्ना तांणी अचकीत भेट दिली। नागरी पुरवण खात्याचे भरारी पथकाचे जे अधिकारी आसात आनी ह्या भागात अचकीत वचून भेट दिली तेन्ना तांच्या नजरेक ही गजाल पडली। तशेंच हे विशीं पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद जाल्याच पूण नागरी पुरवण खात्याच्या तर्फे बी खर कारवाय जातली अशें आश्वासन मंत्री रवी नायक हांणी आयज दिल्लें आसा अशी ही बातमी आसा। थँक्यू समिधा। ही बी बातमी तुम्ही मुजरत सेंपीएमला बुलेटिनाक पळय। तर तशेंच ह्यो ज्यो गॅसीच्यो सिलिंडराच्यो ज्यो घडणुको आहा बेकायदेशीर आतां वाडत आसा फाटल्या कांय दिसाच्यान अश्योच घडणुको घडत आसा। तर आतां आमी उत्तेजा कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेया आयचे दिसाची घडणूक। उत्तेजा। काल जो मनोज परबान विर्याटूचेर आरोप केल्लो की
पिर्णा गांवांत येवन मनोज परब रस्तो रुंदीकरणाच्या जे विशया वयल्यान जे मनोज परब आनी विर्याटो मदीं पेटलेले आसा सद्याक, आनी ताणें मनोज परबान विर्याटोचेर आरोप केल्लो की पिर्णा गांवांत येवन राजकारण करचें न्हय, आपल्या मतदारसंघान तांणी लक्ष घालचें म्हूण मनोज परबान विर्याटोचेर आरोप केलो. ताका आयज विर्याटोन कॅप्टन विर्याटोन प्रत्युत्तर दिलां. तें म्हणल्यार जेन्ना काँग्रेस भाजप सरकाराच्या गैरकारभाराचेर आरोप करता तेन्ना मनोजाक मिर्ची कित्याक लागता असो प्रश्न विर्याटोन केल्लो आसा, आनी हे ताच्या वागणुके वयल्यान जो मनोज परब आसा तो भाजपाचो एजंट म्हणून सिद्ध जातात अशे तरेचे प्रत्युत्तर विर्याटोन दिलेलें आसा. आनी दुसरी बातमी म्हळ्यार गोंय दुकानां आनी आस्थापन कायदो 1973 प्रमाण दुकानां आनी कार्यालयांनी जी बायलां काम करतात त्या बायलांक आतां सांज वेळा 7 ते सकाळीं 6 मेरेन काम करपाक सरकारान परवानगी दिल्या. ते खातीर बायलांनी लेखी मान्यताय दिवची पडटली. तशेंच बायलां कामगारांक हाडपाची तशेंच पावोवपाची सोय संबंदीत कार्यालयां किंवा दुकानदारांक करची पडटली. तशेंच तांचे सुरक्षे खातीर वाठारांत CCTV कॅमेरा बसोवपाचे संबंधिताक सुचोवण्यो दिल्यात. हे विशींची अधिसुचोवणी आसा ती आयज कामगार खात्यान जारी केलेली आसा. तशेंच आतां जे खबर आसा की नवे जे फटवणुकीचे प्रकार घडत आसा, आनी कालूच माड्डोचे एके बायलेक टॅलिग्रामाच्या माध्यमांतल्यान एका अनवळख्यान 1.5 लाखांचो गंडो घातलेलो आसा. तिका सुमार नोव्हेंबर म्हयन्यांत टॅलिग्रामा वयल्यान एके अनवळख्यान कॉन्टॅक्ट केलो आनी ताचे वयल्यान एक लिंक धाडून तिका तो डावनलोड करपाक सांगलो आनी पयलीं 50,000 धाडपाक सांगलें आनी उपरांत ताचे कडल्यान 1 लाख घेतलो. अशें मेळून 1.5 लाख तिका दिवपाक सांगलें आनी ते पयशे डबल करता म्हणून अशें सांगलें. पूण डबल तांणी करूंक ना आनी ताचे पयशे रिटर्नूय मेळूंक नाशिल्ल्यान बायलेन मांडो पुलिशेंत कागाळ केली आनी पुलिशेन आयज त्याचो गुन्यांव नोंद केल्लो आसा आनी फुडलो तपास जो सुरू आसा. तशेंच सांखळे गोकुळवाडी बीन होच प्रकार जाल्लो आसा. एके बायलेक रिचार्ज पॅकेजीच्या नांवा खाला तिका 40,000 सुमार गंडो घातलेलो आसा एका अनवळख्या मनशान. सो ह्यो सगळ्यो अपडेट तुमी आयच्या सद्याच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो. येस, थँक्यू उत्तेजा. सध्या गोंयांत बेकायदेशीर घडणुकांनी वाड जाल्ली आसा आनी तशेंच लोकांनी असल्याक एका कोणीच बळी पडचें न्हय. तर आतां आमी संजना कडेन या, ताचे कडल्यान जाणुया आयचे दिसाची घडणूक. संजना, अपघाताक कारण ठरपी जी हेडगी गोरवां आसता ती जी रातचे वेळार वाटेरूच बसून अपघातांक आपोवणें दिता. तशेंच त्या गोरवांक लागून होंडा पंचायतींतले जे नागरीक आशिल्ले ते त्रस्त जाल्ल्यान तांच्यांनी होंडा पंचायती कडेन मागणी केली की ह्या गोरवांचो कितें तरी बंदोबस्त करचो. हाचे उपरांत होंडा पंचायतीन आक्रमक भुमिका घेत अशें थारायलां की 1 जुलयासान जी हेडगी गोरवां रस्त्यार दिश्टी पडटा तांकां व्हरून सिकेरी गोशाळेन घालतले आनी उपरांत शेतकारांक ती गोरवां आपणोवपाक खूब कठीण कश्ट लागतले अशी भुमिका घेत सरपंचान म्हणजे आव्हान केलां की ही जी हें आसा म्हणजे आपली जी गोरवां आसा ती आपल्या गोठान बांदून दवरची आनी अशी अपघात जावपी सुवातेर तांकां धाडचें न्हय अशें आवाहन सरपंच शिवदास माडकर हांणी केल्लें आसा. थँक्यू संजना. ही बातमी तुम्ही मुजरत CNPM बुलेटिनाक पळया. तर मेन म्हणजे सध्या अपघाताचे एक जे मुखेल जे कारण जे जाल्लें आसा ती हेडगी गोरवां सुणी यांचं जे मेन आतां हे कारण जाल्लेलें आसा. ताका लागून हाचेर सरकारान कितें उपाय येवजण करचीच. तर आतां आमी ऐश्वर्या कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेया आयचे दिसाची घडणूक. ऐश्वर्या, काल रातच्यान वादळी वाऱ्यासयत पडिल्ल्या पावसाक लागून गोंयच्या वेगळ्या वाठारांत झाडांची पडझड जाल्ली आसा. तशेंच पावसाचो नेट वाडिल्ल्यान कांय न्हंयांच्या उदकाची पातळी वाडल्या. ताका लागून कांय रस्ते उदका पोंदा गेल्ले आसा. तशेंच पावसाक लागून चिंबला मानसवाडो वाठारांत एका घरा कुशी आशिल्ले दुरी कोसळिल्ल्यान सद्या त्या घराक धोको निर्माण जाला. ते घर केन्नाय कोसळपाक शकतात. तशेंच सुरावले वाठारांत जो अंडरपास आसा तितून पावसाक लागून उदक भरलेलें आसा आनी तो अंडरपास लोकांक वापरपाक मेळना. ह्या अंडरपासाचो कांयच फायदो ना. ताच्या जाग्यार रेल्वे ओवरब्रीज बांदचो अशी उपसरपंच लेस्ली डोरडो हाची मागणी आसा. तशीच आनी एक म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार सद्या पावसाचो नेट वाडिल्ल्यान शिक्षण खात्यान फाल्यांच म्हणजे 4 जुलयाक शाळेच्या भुरग्यां खातीर सुटी जारी केल्ली आसा. ह्याची सविस्तर बातमी 7 वरांचेर पळयात. थँक्यू ऐश्वर्या. तर अशाच सगळ्या बातम्या लागून गोमंतक TV आहे ते सबस्क्राईब ते फॉलो करा. कॅमेरामॅन यश हांव ऐश्वर्या कुर्जेकर.
हे न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दृश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरूं नाका. हे बुलेटीन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात